हे गाइस वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग। कशी आसा सगळी तुम्ही? आय होप सो तुम्ही सगळी बरी आसतली आणि सगळी बरी आसपाक जाय। तर ऑलमोस्ट हांव रेडी जाला आणि रेडी कित्याक लागून जाला ते बीन सांगता। तर फ्रेंड्स म्हाका न्हय भरपूरशे कमेंट असले ह्या दिसांनी चॅलेंज व्हिडिओ खातीर, म्हणजे चॅलेंज दिल्ले म्हाका, बट ते म्हाका कंप्लीट करूंक टायमूच नासलो। तुमकां तर खबरूच आसा सद्या हांव कितले बिजी आसा आणि ह्या दिसांनी ब्लॉगूय तुम्ही पळयल्यात आसतले, सगळे चडशे कामानूच आसा। सो सद्या हांव खरेंच म्हाजो शेड्यूल म्हणटा तो बिजी असले कारणान तेंचे जे कमेंट येयला तेंचे व्हिडिओ करपाक म्हाका टायमूच नासलो। सो फायनली आयज म्हटलें हांवें टायम काडया आनी कशें करून तेंचे कमेंट रीड करून म्हटलें चॅलेंज व्हिडिओ कंप्लीट करी। आनी भरपूरशे आयटमूय असले म्हाजे कडेन जे चॅलेंज व्हिडिओ हांव करूं शकता तेंचेर। सो म्हटलें तेय बीन करून घेवया। आनी सपोज जर म्हाजे कडेन आयटम ना, सपोज फॉर एक्झाम्पल आतां एक कमेंट येयलो आनी तेचे जर आयटम ना म्हाका, जाल्यार हांव घरांतलेच म्हाजे आयटम घेता सगळे चॅलेंज व्हिडिओक आनी तशी चॅलेंज करून पळयता। सो सद्या म्हाजे भरपूरशे कितें कितें आसलें, लायक दाखयता तुमकां मेन म्हटल्यार हांवें कशें कितें प्रिपरेशन केलां ती चॅलेंज व्हिडिओ खातीर। सद्या हांवें घरांतलेच आयटम घेतलेले आसा, सगळे 2 टायपचे चिप्स आसा, स्वीट्स आहा, मागीर जिंजर आसा, सॉफ्ट ड्रिंक आसा, एक सॉफ्ट ड्रिंक म्हाका करपाचें आहा आनी तेजेय बीन हें पळयात अशें आहा। सो तें म्हाका आतां सद्या करूंक जाय, हांवें आजून करूंक ना। लाडू आसा म्हाजे कडेन, वॉटरमेलन, पपाय, बनाना आनी ही बिस्कीट आसा, मागीर लेमन आसा। आनीकय थोडे आयटम आसा ते हांवें अजून ऍड करूंक ना भितर, ते म्हाका ऍड करूंक जाय आनी हे म्हाजे आयटम खरे आसले घरा कडेन। सो म्हटलें तेतूनच चॅलेंज व्हिडिओ करून घेवया। आनी कोणी कोणी स्ट्रॉबेरीचे बीन म्हाका चॅलेंज व्हिडिओ दिल्ले आसा, सो ते करतलें हांव। सद्या म्हाजे कडेन हाडपाक सद्या पॉसिबल ना, म्हणजेच भायर वचोंक ना हांव खंय। सो तेका लागून म्हाका ते कंप्लीट करूंक गावूंक ना। सो म्हटलें घरा कडेन हे आयटम आसलेत ऑलरेडी, सो म्हटलें तेतूनच कितें तरी चॅलेंज व्हिडिओ करून घेवया। आनी खूब दीस जाले, 2-3 वीक जाले तेंचे जे कमेंट असले ते म्हाका कंप्लीटूच करूंक गावूंक ना। सो म्हटलें फायनली आयज कसोय करून टायम करून हांवें हे कंप्लीट करपाचें चिंतलें। आनी सायड बाय सायड म्हटलें ब्लॉगूय स्टार्ट करया, चॅलेंज व्हिडिओ तर करतात न्हू तेका लागून। आनी तेज्या भायर हांवें म्हाजे कपड्यांचें प्रिपरेशन करून दवरलां, कपडे म्हाजे सेट करून दवरले। ज्या ज्या व्हिडिओक म्हाका कपडे जाय त्या व्हिडिओक हांवें सेट करून दवरला, ते दाखयता तुमकां। तेज्या पयलीं हांवें हो कुर्ता वियर केल्लो आसा, सो हो एक धरून आनी 3-4 हांवें कुर्ता म्हजे सेट करून दवरल्या। सो म्हाका कमेंट करून सांगा हो कुर्ता म्हजो कसो दिसता आनी हांव कशें दिसता तें। सो पयलीं तुमकां हांव दाखोवन घेता कुर्ता म्हजे कशें कशें दवरल्या ते। तर फ्रेंड्स हांगसर पळोवंक शकता 4 हांवें कुर्ता सेट केला, 1, 2, 3, 4 आनी हे एक टी शर्ट आसा। सो अशें करून सेट करून दवरला, कारण म्हाका फास्ट घालपाक बरें पडटा मागीर हे। आनी जशें जशें चॅलेंज व्हिडिओ सेट करतलें हांव तशें तशें हांवें कुर्ताय बीन सेट करून दवरल्या म्हाजे। सो फ्रेंड्स अशें करून दवरलें न्हय का म्हाकाच बरें पडटा, फास्ट चॅलेंज व्हिडिओ करूंक गावता। आनी पयलीं हांव चॅलेंज व्हिडिओ करून घेता कंप्लीट आनी मागीर तुमकां मेळटा, त्या म्हणसर बाय बाय। तर गाईज फायनली म्हाजे चॅलेंज व्हिडिओ जाले, पूण आयज सांगूंक खरें म्हटल्यार चॅलेंज व्हिडिओ सारके जायत नात जाले, हांगच्यान थंयच्यान आवाज येवपाक लागलो। सो म्हाका चॅलेंज व्हिडिओ करतनाय भरपूर बेजार येयलो, कारण जेन्ना हांव स्टार्ट करतालें तेन्ना रोखडोच आवाज येतालो, म्हणजेच सायडीकूच आमच्या झाडां कडकडटात। सो तेका लागून प्रॉब्लेम जावपाक लागलो म्हाका। आनी 2-3 व्हिडिओ हांवें केले तशेंच, कारण म्हाका ते तर पोस्ट करूंकूच जाय आनी कमेंट आसात म्हाका चॅलेंज व्हिडिओचे खूब। सो ते जर कंप्लीट करूंक ना जाल्यार परत प्रॉब्लेम जातलो म्हाका। सो कशें कशें करून घेतलें हांवें। आनी म्हाका न्हू आतां सगळे रोमाटूय काडूंक जाय, भयानक रोमाट जाल्ले पळोवंक शकता। हांगसरूय पसारो भरला सगळो, ग्लास म्हण आनी कितें म्हण, आनी दाखयता तुमकां आनीकूय कितलो पसारो आतां पळयात। सो गायज पळोवंक शकता तुमी कितलो पसारो हांगसर, जे हांवें आतां खाल्ला पळय ते हांगसर पसारो आसा सद्या आनी ते म्हाका काडूंक जाय। तेज्या भायर हांगसरूय पळोवंक शकता तुमी, हे म्हाका परत दवरूंक जाय। तेज्या मागीर परतूय आसा, तोय दाखयता वेट। हांगसरूय पळयात, हांगा एक ड्रेस, थंय एक ड्रेस, थंय एक ड्रेस, थंय एक ड्रेस, परत ती बॉक्स म्हण। सांगूं जाल्यार म्हाका चॅलेंज व्हिडिओ न्हू करूंक बरें दिसता, पूण हे ते खावन एकदम पोट फूल जाता, तो एक प्रॉब्लम। आनी सेकंड प्रॉब्लम म्हटल्यार हो जे तुमी आतां पळयला पळय तो पसारो, तो काडटा म्हणसून चडसो टायम म्हजो थंयच वयता। सो ते काडूंक जाय तर खरें। सो ते हांव सगळें क्लीन करता आनी मेळटा तुमकां। सो गायज चॅलेंज व्हिडिओ शूट केला आनी तेज्या मागीर ब्लॉग म्हाका कंटिन्यू करूंक गावोकूच ना, फूल बिजी उरल्या। सो जस्ट आतां ब्लॉग करपाक हांवें मोबायल हातीन घेतलेलो आसा आनी 5 जाल्ली आसा सांजचे टायमार।
सो जस्ट हांव आतां पोरसान येयला पासय मारपा खातीर आनी थोडे काम असले ते बीन करपा खातीर आनी ते म्हजें काम चल्ल्या. सो म्हटलें तुमकां आतां आमच्या पोरसान कसले कसले फुलांचे कलेक्शन्स आहा, मम्मीन आनी हांवें कसली कसली फुलां लायला ती म्हटलें तुमकां दाखोवया. आनी थोडी फारशी वेजीस आहा म्हणजे वेजिटेबल्स लायिल्ले आसा आमी, ते म्हटलें तुमकां कसले कसले आहा तेजे कलेक्शन्स दाखोवया. सो चला तर आमच्या पोरसान कसले कसले कलेक्शन्स आहा फुलांचे आनी हांवें आनी मम्मीन कसले कसले स्पेशली लायला ते तुमकां दाखयता. सो चला तर पळोवन घेयात. सो फ्रेंड्स ही आसा फर्स्ट उदकांतलें झाड आसा, हे उदकान पळोवंक शकता तुमी उदकान आसा आनी असल्या टायपची तेका फुलां फुलता पर्पल कलराची. तेज्या मागीर व्हायट दसवंत आसा हांगसर पळोवंक शकता तुमी. तेज्या मागीर हांगसर आसा हे कसले झाड ते म्हाका खबर ना बट बरी दिसता हेजी फुलां. तेज्या उपरांत ही आसा एकाय कितें म्हणटा खबर ना, बटन म्हणटा दिसता एका, नकळो कोणाक खबर जाल्यार कमेंट करून सांगात. तेज्या उपरांत हांगा आसा पिंक कलर दसवंत, पळोवंक शकता कितली आहा तिका फुलां, भरपूर फुलां आसात. आनी दाखयता तुमकां एक फूल, हे पळयात. सो अशें फूल आसा तेजे पळोवंक शकता तुमी. तेज्या उपरांत हांगसरूय आसा उदकांतली झाडां आसात ही पळयात, ती अजून काय फुलोंक ना बट पावसान भरपूर फुलतात. आनी हांगसर एक क्यूटशें झाड आसा येदेशा पळयात, येदेशा, बट तिका न्हू क्यूट फुलां फुलतात पळयात, दिसता न्हू, फोकस कित्याक जायना हे पळयात. तेज्या उपरांत धाल आसा हांगसर बट ती फुलोंक ना सद्या. आनी हांगसर गुलाब पळयात कितला भरभरून गुलाब आसा, हे पळयात ह्या टायपचो गुलाब आसा तो, फूल आसा. आनी हांगसरूय झाडां आसात ही पळयात. एक आसा ते कलम आसा ऑरेंज कलर बरी दिसता पळयात, कलम आसा हे. आनी हे बीन आसा हेका कितें म्हणटात नकळो. आनी थंय एक आसा हे बीन कलमूच आसा. तेज्या उपरांत हांगासर एक गुलाब आसा आनी हेका वास भरपूर बरो येता, पिंक कलरान आसा हो. तेज्या सायडीकूच हांगसर एक आसा पळोवंक शकता हे पळयात, हे बीन कलमूच आसा. आनी ही पळयात ही एक आसा, हांगा एक दसवंत आहा रेड कलर. गायज ही असली फुलां सगळी फुलांचे कलेक्शन. आता तुमकां हांव दाखयता वेजिटेबल्स आमी कसले कसले लायला ते. व्हडलेशे कांय लावंक ना बट जे गरज आसा, जेचे आमचे कडेन बी आसा तेच आमी रुजत घातला आनी ते जाल्ले आसा. सो ते दाखयता तुमकां. फर्स्ट वांयग्याचें झाड आनी तेका हे पळयात वांयगी आसात, 2 लागलेली आसा आनी येदेशें आहा ते धाकटे आसा पळोवंक शकता. तेज्या सायडीकूच हे बीन वांयगेच आसा आनी तेज्या सायडीक हांगसर टमाट आसा, टमाटाचें झाड, टमाटां लागलेली आहा तेका. आनी तेज्या सकयलूच आमी न्हय मिरसांगो लायल्या पळोवंक शकता तुमी, मिरसांगो लागले बीन आसा आनी धाकटीशी आहा ती मिरसांग. तेज्या उपरांत हांगसरूय आसा पळय वांयगे, एकाय बीन क्यूटशें वांयगे लागलेले आहा पण तें व्हडलें झाड आसा. आनी हे न्हू आमी अशें कवर केला, नाल्यार कितें जाता ना गांवान स्पेशली कोणूय येता मागीर लायक झाडां बीन मोडून व्हरता. सो तेका लागून हे आमी साडयो लावन कवर केला. आनी हे वांयगे तर पयले न्हय तुमी. आनी हे आसा, सो गायज हे जे दिसता पळय येल्लो कलर ते सद्या पिकलेले आसा आनी तेजेच बी आमी करूं शकता, म्हणजे ते सुकोवपाचे आनी तेजे बी जाता मागीर. तेज्या उपरांत हांगसर आसा मिरसांग, मिरसांगेचें झाड पळय हांगसर एक पिकलेली आसा. आनी इवन आमी मसाल्याचें झाड लायिल्लें आसा हांगसर. हे मसाल्याचें झाड हे यूज जाता कारण पुलावांक म्हण आनी कित्याक म्हण आमी शोलेक म्हण हे यूज करूं शकता पानां. आनी एक आहा ते बीन दाखयता. सो ही पळयात हांगसर पोपाय लायिल्ली आसा आमी. आनी हांगसर बीन वांयगी आसा, चडशीं वांयगीच आसात ही पळयात, एकाय बीन वांयगे जाता सद्या. सो अशें करून आसा. आनी हे सगळे आमचे
ते घर आमचे आणि हे असे पोरूस केला आम्ही. शकता आनी हांगसर टायरां नवीन हे लायला धाल लायल्या ही. वेजीस आहा आमच्या पोरसान भरपूरशी असली पण कितें जाता ना जी एरिया पळयता थंय तुमी न्हय ही त्या एरियेन पावसान उदक भरता आनी सगळे वेस्ट वयता, सगळीं झाडां पिड्ड्यार जातात, सगळे फूल जाता हे. सो ह्या फावट उदक भरलें जाल्यार तुमकां शिवर दाखयता. शिवर म्हणजे शिवरूच दाखयतले. हे फूल कवर जाता, ऑलमोस्ट आमच्या घरान सुद्दां उदक येता हांगसर. आनीक एक इंट्रस्टींग गजाल सांगता तुमकां, पयलीं हांव ती दाखयता. सो गायज हे आसा ते लिंबूचे झाड, इंट्रस्टींग गजाल म्हणटा ती. आनी हे लिंबूचे झाड आसा. सो हे न्हय मम्मी कट करूंक सोदताली, बट जेन्ना कट करपाक गेली पळय तेन्ना आमकां लिंबू दिसले, म्हणजे लागनासले म्हणून कट करूंक सोदताली ती. आनी हो पळयात हांगा एक लिंबू आसा, हो पळयात दिसलो. सो कट जर केल्ले जाल्यार लिंबू आमकां मेळचे नासले. सो हे पळयात ते फ्रेंड्स, आमी न्हय ते लिंबूचे झाड कट करूंक सोदताली, कारण हे पळयात ते हे दिसता ते हे सो ते न्हय आमी कट करूंक सोदताली, कारण लागत नासले. ऑलमोस्ट भरपूरशीं वर्सां जाली ते लागूंकच ना, ताका लागून आमी चिंतलें की ते कट करून उडोवपाचें म्हणून. आनी जेन्ना कट करपाक गेली तेन्ना आमकां बारीक बारीक लिंबू दिसपाक लागले ताका. सो बरें जालें, कारण हांवूय वेट करतालें ताका लिंबू लागपाचें म्हणून. कारण जेन्ना जेन्ना आमच्या पोरसान म्हण या अशें कितें आमी लायता आनी तें खरेंच ताका फळ मेळटा पळय न्हू, तेन्ना खूबच बरें दिसता. कारण पोरसांतलेच गोश्टी जेन्ना आमी खाता, लायक कितेंय आसूं तें, मिरची म्हण या आनी कितें म्हण, इवन आमी आले सुद्दां लायिल्ले आसा हांगसर. सो भरपूरशें कितें लायता आमी. सो अशें जेन्ना लागता पळय तेन्ना खूबच बरें दिसता. सो गायज आमकां कितलेंय काम आसलें न्हू दीसभर, तरी एक ड्युटी म्हणटा तशी आमकां चुकोवंक ना. एरीची ड्युटी आमकां कशीच चुकोवंक ना. सो तेजी ड्युटी करताली आमी. चल चल तर फ्रेंड्स, चला आयचो ब्लॉग हांव हांगाच काबार करता. आय होप सो तुमकां आयचो ब्लॉग आवडलो आसतलो. ब्लॉग आवडलो आसलो लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नका. आनी हांव जाणा की आयच्या व्हिडिओन तितले काही दाखोवपा सारकें नासलें, बट तुमी समजून घेतली. सो चला तर परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन. त्या म्हणसर देव बरें करूं तुमचे सगळ्यांचे. बाय.